सगळ्यात पयलीं हांव बाबूश मंचराजाचें अभिनंदन करता, कारण इतल्याकच. कारण बऱ्याच जाणांक दिसतालें की सुरवातीक बाबूश ऑर्गनायझेशनान कितलो इंट्रस्ट घेतलो काय म्हणून, पण ज्या तरेन तांच्यांनी ह्या वेळाचेर प्रायमरी मेंबरशीपची सुरवात, म्हणजे ह्या मतदारसंघात 22,000 वोटर आसात, पण 14,000 प्रायमरी मेंबर, आनी ते गेले आनी हांगा बसून केले अशें न्ही. ह्या वेळाचेर प्रायमरी मेंबरशीप ही ऑनलायन करची पडटली, OTP. आनी ज्या तरेन तांच्यांनी स्पीड घेतली, म्हणजे कार्यकर्त्यांचेर जर सोडून दिल्लें आसलें जाल्यार इतली मेंबरशीप जावची नासली. कारण संजू देसायान सांगलें की बाबूशान इंट्रस्ट घेतिल्लो आसा आनी त्यामुळे 100% ती फुडें वतली. आनी डे टू डे बेसीस मॉनिटर केली. बऱ्याच जाणांचा मेंबर कोणूय जावपाक शकता अशें म्हणटात, पण तें जर आज पळयलें जाल्यार आज आमी ज्या तरेन बुथाचे अध्यक्षांची निवड पळयली, म्हणजे प्रत्येक जाण स्टँडींग आसा आपापल्या भागा भितर, अशा पद्दतीचे सगळे बूथ अध्यक्ष आज आमी हांगा ह्या मतदारसंघा भितर 30तले 30 बूथ. म्हाका दिसता आमी पयल्या वेळाचेर पणजी मतदारसंघात 30तल्या 30 बूथ जे आसा 2-3 दीस पेपरांचेर बातमी येता की भारतीय जनता पार्टीन आमदारांच्या दबावाचेर अध्यक्ष केले. आता हांगा दबावार केला काय कितें तो हांगाच तुमच्या लक्षात येतलो. फाल्यां जर बाबूशान जर सांगिल्लें की कोणाक तरी दुसऱ्या मनशाक कर म्हणून आमी नाय म्हणचे नासले, पण चुकून सुद्दां ताणें सांगूना. म्हणजे एखाद्या मनशाक आपलें ऑर्गनायझेशन फुडें व्हरूंक जाय. आनी हातूंतल्यान आज हांव ठामपणान सांगता, 2022च्या निवडणुकेक आमकां कदाचित वयर सकयल मतां जालीं आसतलीं. 2027 ज्या तरेचे हांव बूथ अध्यक्ष हांगा पळयता, 30तले 30 बूथ अध्यक्ष हांव पळयता, हांव आज ठामपणान सांगता, कोणूय ओपोनंट आसूं दी, भारतीय जनता पार्टी बाबूशाच्या नेतृत्वाचेर डेफिनेटली 3 वर्सां आमी पळयतात. म्हणजे स्मार्ट सिटीचें काम ज्या वेळाचेर जातलें, अत्यंत क्रिटिसिजम त्याने भोगलो आपल्या हांगाचेर. हांवें ताका स्वता 4-5 तरी फोन करून सांगलें तूं उगी कित्याक रावता काय म्हणून, उलोवं जाय म्हणून. तो म्हणलो ठीक आहे, कितें उलोवन पडटलो काय म्हणून. कारण एखादी बरी गोश्ट जेन्ना जावपाची आसता त्या वेळाचेर वायट गाडी घेवच्याच पडटा. हांगा जेन्ना जुवारीचो ब्रीज जातालो त्या वेळाचेर बऱ्याच जाणांक फ्लायटी चुकताले, आमकांय चुकताले, आनी आमची गाडी पळयतकच लोक आमकां गाडी मारताले थंय, कारण आमी सत्तेन आसात. पण आज जेन्ना ब्रीज जातकच हांगाल्यान जेन्ना 20 मिनटांन जर हांगा पावता एअरपोर्टार, आज बरें कोणूच म्हणना. आज पर्वरी येताना तेंच जालें. आज म्हाका हांगा येवपाक थोडो उशीर जालो, कारण हें ब्लॉक जाता. पण वर्सां नंतर जेन्ना ब्रीज फ्लायओव्हर जातलो तेन्ना लोक कोण बरें जालें म्हणचे ना. आनी ताणें तशेंच सांगलें. पण आज जर आमी पळयलें जाल्यार पणजी चकचकीत जावपाक सुरू जाली. क्रिटिसिजम भोगलें ताणें. म्हणजे ज्या वेळाचेर आमी पळयताले की एक वेळ पणजी प्रत्येक पावसाक बुडटाली, आज ह्या वर्सा पावस भरपूर पडून कामां आसूनय पणजी बुडूना. आनी त्यामुळे कालांतरान, कारण एक ताचो जो पेशन्स घेवप आनी केवळ इमिजिएटली रिएक्ट जावप ना, हो जो स्वभाव आसा, त्यामुळे आज सगळ्या जाणांक जोडपाक शकलो.